नामनेचे आदोगाद आणि समाज चळवळीचे फुडारी ॲडव्होकेट सतीश सोनक हांका शेनवारा निमणो निरोप दिलो। शुक्रारा तांकां पणजे कोर्टांत काळजाचो आताक आयिल्लो। हॉस्पिटलांत व्हरता म्हणसर तांची ज्योत पालवली। शेनवारा तांच्या सांतिनेजाच्या रावपी घरा अश्विनी हांगसर तांची कूड निमणे दर्शना खातीर दवरिल्ली। तांचे कुडीचें निमणे दर्शन घेवपाक राजकीय मळावेले समाज वावुरपी चळवळीचे फुडारी आनी पत्रकार पाविल्ले। तांच्या मरणान समाजात एक मोठी पोकळेक निर्माण जाल्या अशें राजकीय फुडाऱ्यांनी मिडिया कडेन उलयतना सांगलें। RDX कोवगदे पणजेच्यान सुशील शुक्ला। स्वताचे आयडियल्स ऑन बिलीफ ह्याच्या आदाराचेर तो काम करतालो। आयज जरी तो आमचे भितर ना जाल्यार सुद्दां ताणें जें काम आपल्या हातीन घेतिल्लें आनी जे गोंयच्या डेव्हलपमेंटाचो आनी गोंयच्या विकासाचो जो विचार तो करतालो आनी जे व्हॅल्यूज हेजे खातीर डेडिकेटेडली तो काम करतालो ते तेजें आमकां सदांच जरी तो आमचे भितर आयज ना जाल्यार सुद्दां ते आमकां सदांच इन्स्पायर करत रावतलें। Satish Sonak was a man of masses and he was always advocating for the poor people without any fee. He has not cared his life and was not after the money. He was always after the welfare of the common man, downtrodden man, and he has worked tirelessly for the benefit of the common people. At the same time, he was an active member of very big social activist. Was completely whose commitment to the cause. There's nobody better than him. He's shown huge commitment to the cause. The death he has died is a death to die for. He has died at a place where he loved to work, where he loved to fight for the downtrodden. आदरणीय ॲडव्होकेट सतीश सोनक हांचो मृत्यू हो अख्ख्या गोंयच्या संवेदनशील मना खातीर एक व्हडली वेदना जावन आसा। पर्यावरण, मनीस जातीच्या सामाजीक, शैक्षणीक अशा विंगड प्रश्ना खातीर वावुरपी एक खंदो कार्यकर्तो आयज ना जाल्लो आसा। खंयचो कॉज घेवन तो झगडटालो तो आतां आमच्या मदीं ना। ताच्या कुटुंबाच्या दुख्खान ते सगळे मित्र परिवाराच्या दुख्खान सहभागी आसा। देवा कडेन मागता की ताच्या आत्म्याक शांती लाभूं। आज संबंध गोंयांत आमकां अत्यंत दुख्ख जाता की आमच्यांतलोच जो ॲडव्होकेट सतीश सोनक आज आमच्यांत ना। व्यक्तिमत्व आहे, भेदभाव न करता काँग्रेस, NCP, BJP, MGP असले काय पळयनासतना एक माणुसकीच्या नजरेन माणुसकी राखपाचें कार्य हो मनीस हो ही व्यक्ती करताली। त्या खातीर ही महान अशी व्यक्ती गोंयांसून माझ्या फक्त मनांसून न्ही तर गोंयच्या मनांसून गेली। Loss of Satish, Goa has lost a young, dynamic, vibrant social worker. ॲडव्होकेट सतीश सोनक हे गोंयचे एक फुडारी आशिल्ले। ताणें गोंया खातीर भरपूर काम केलां। आज आमचे गोंय एका बऱ्या लिडराक मुकल्यात, कारण तो असो मनीस आशिल्लो जाका पयशांची हाव नाशिल्ली, ताका पॉलिटिक्साची ग्रीड नाशिल्ली, ताका कसले पॉलिटिकल चेअराची हें नाशिल्ली। तो फक्त गोंयचे गोरगरीब जी गोंयची जे गरीब आसात, गोंयचे डावनट्रोडन आसात तांचे खातीर लढटालो। हालींच ताणें वानरमाऱ्या खातीर हो जो लढो दिला तो आमी विसरपाक शकना। He was very dedicated to his profession and very dedicated to the causes of human rights, causes what he had undertaken. He has fought with zeal for many human rights battles what he undertook. It's a great loss for the profession. He was known for his honesty, his sincerity and his dedication to the profession. It's a great loss actually, and we do not expect it to happen so suddenly.